तुझ्या बापा दरबाराच्या लाना ओढा संगीवर नेता तुका रायास संसाराच्या केदो वरतो तू सोवयबा गायता तुका हरेक जी वाकंताव मैमा सूर्य संद्रेम दोंगोर तुमून कुरपे सागो आयल्या बले भेटून तेंपलान तुझ्या बापा दरबाराच्या ल्हान व्हड बांदा संगी भरनेता तुका रायास संसाराच्या. देव बरी सांज दिवन तुमकां समेस्तांक आनी आयच्या सांजेच्या मिसाक तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत करतां. आयच्या मिसाचें तेसावां हे परी आसात. अर्गामी स्थितात डॉल्सी आनी डॉल्ली डिसोजा माल्पे, फिओना विंपी मूडबिद्री, ग्लॅडसन आनी दिव्या आनी कुटाम फजीर, रॉबर्ट आनी ब्लांच पिंटो बॉम्बे, ग्रेसी फेर्नांडीस बॉम्बे, रेश्मा डिसोजा दुबय. पुलगोत्रींतल्या आत्म्या बसत मीस दितात डॉन कुटिनो सांज जुदवाडो, घरच्या आल्मा बसत आनी पुलगोत्रींतल्या आत्म्या बसत मीस पेटयता ग्रेसी फेर्नांडीस बॉम्बे. ते बादीन रिचर्ड नजरताच्या आत्म्या बसत मीस पेटयता हेलेन नजरेत आनी कुटाम मदर तेरेजा वाडो. ते बादीन रिचर्ड डिसोजाच्या आत्म्या बसत मीस पेटयता प्रेसी मस्क्रेनास वजीर. हांच्या इराद्या बसत आमी मागया. तशेंच आमच्या फिरगजेची शांती टिचर तिचे घर तांचो इनवर्टर ब्लास्ट जाल्ले वरवीं मस्त नश्टाक कारण जालां. तांच्या घरचें लोन आनी भोवशा फारीक जावन ताच्या इड्यांत आनी एक विघ्न तांचेर आयलां. त्या खातीर आमी मागचें तांचे खातीर आनी बऱ्या मनाच्या मनशा द्वारी तांचें घर जाता तितले बेगीन फाटीं पयलेंच्या स्थितीक येवं दी म्हणून आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानो पास्कां काळाच्या 5व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमोंक हे आल्तरी बावरी आमी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती जिवितांतलो काळोख पयस करून उजवाडाची भुरगीं जावन जियोंक आमकां उलो दिता. ह्या योकारिस्तान भागीदार जाल्लीं आमी काळोखाच्यो वाटो सांडून सदां क्रिस्ता सारकी उजवाडाची भुरगीं जावन जियोंक गरज आसलो आदार आमी मागया. हांव जावन आसा वाट, सत आनी जिवीत. जेजूच्या वाटेर चलोवंक, जेजू सत त्या सतांत जियोंक आनी जेजू जिवीताचो दातार ते जिवीत आमकां मेळच्या बसत देवा कडेन मागोन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. आमचीं पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पसत म्हज्यान सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां मोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया
काकलूत कर सोमिया काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सोमिया काकलूत कर सोमिया काकलूत कर महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उंसर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दोरवय बाबा पासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सोता सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकलूत कर तू पापाच्या उजव्यात पोहोचलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र ज्ञान सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सरस्वरा तूं आमकां दिसना आनी तुजेर दिश्ट केलो आमकां फावो ना तरी तुज्या पुताच्या जेजूच्या जिवितान आनी सगळ्या ताच्या उतरांनी करण्यांनी तुकाच आमी पळयता आनी आयकता कित्याक मनीस जाल्लो तुजो पूत तुज्या देवपणाचो खरो प्रकाश तर हाचे वरवीं सदां तुजेशी येवंक तुज्या उतराक खाण दिवंक तुज्या गोपान तुजे खुशे प्रमाणे जियोंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवड चलयता सासनाच्या सासना आमेन धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप त्या दिसांनी शिसाचो संक सडत वेतालो आसता ग्रेक भास उलयताल्या आनी हिब्रू भास उलयताल्या जुदेवा मदें मनभेद उठलो दिसपरते सेवेंत आपल्या विधवींची लक्षा करिनात म्हणून ग्रेक उलयताले जुदेवबाग गुणगुणूंक लागले देखून 12 जाण धर्मदूतांनी सिसांची सगळी जमत आपोवन तांचे लागीं म्हळें आमी देवाचें उतर परगट करचें काम कुशीन लोटून काणा जेवणाची खबर घेवची समान देखून भावानो तुमचे मदले लोक मानतात आसले सांगातास पवित्रत्म्यान आनी जाणवायेन भरलेले 7 जाण विंचून काडा हें काम आमी तांचे आदीन करता आनी आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचें उतर परगट करच्या कामान करचिता ही आलोचन सगळे जमतेक पसंत जाली तांणी ह्या 7 जाणांक विंचून काडलें भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या स्तेफानाक
फिलिपाक, प्रोकोराक, निकानोराक, तिमोनाक, पार्मेनाक आनी जुदेव धर्माक मतांतर जाल्ल्या अंतिकोच्या निकलांक. हांकां तांणी धर्मदुता मुखार उबे केले. धर्मदुतांनी पयलें मागणें केलें आनी उपरांत तांचे वयर हात दवरले. देवाचें उतर आतां विस्तारत गेलें. जेरुझलेमांत आसलेल्या शिसाचो संख्यो वाडत आयलो आनी याजकां मदल्या सबारांनी हो भावार्थ घेतलो. देवाचें उतर हें. जसो तुझे सर्वेश्वरा, तसे आमचे देव तुझी दया. जसो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेश्वरा, तशे आमचे देव तुझी दया. नितीवंतानो, सर्वेश्वरा उल्हासाची गीतां गाया. विधेय काळजाच्या असली स्तुती सोपता. विणे वाजोवन सर्वेश्वरा वाखाणा. दासरीचे किनारे ताका संगीतां करा. जसो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेश्वरा, तशे आमचे देव तुझी दया. सर्वेश्वराचे उतार करेस करे. सगळी ताची तत्वां विश्वासी पोणाची. न्यायनीतीचो सर्वेश्वर मोग करता. ताच्या विश्वासी मोगान संवसार सगळो भरला. जसो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेश्वरा, तशे आमचे देव तुझी दया. जसो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेश्वरा, तशे आमचे देव तुझी दया. सा पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, सोमी जेजू जावन आसा तो जिवंत फातर मनशांनी उपकारना म्हणून काडून उडयलेलो, पूण देवान मोलादीक म्हूण विंचून काडलेलो. देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया. देवाक मानवांची आत्मीक बलिदानां जेजू क्रिस्ता मारिफात भेटोवन दितलो एक पवित्र याजक वर्ग तुमी जायचे. पवित्र पुस्तक म्हणटा, पळया, सियोनांत हांव दवरतां एक मुल्या फातर, विंचणार आनी मोलादीक. ताचेर पातयेवन रावलेलो केदींच लजेक पडचो ना. तुमकां सतमंतल्यांक तो निजायकी मोलादीक, पूण सतमणी नसलेल्यांक तो फातर बांदतल्यांनी उपकार ना म्हणून काडून उडयल्लो. तरी तसो जावंक पावलो मुल्या फातर. दांटोसो फातर तो, आपटा तसलो शिळा तो. अशें उतराक पाळो दिवन सतमणीनातलेस ह्या फातराक आदलोवन पडटात. हें देवाचें एक निर्मोणें. पूण विंचून काडलेली परसा तुमी, रायाळ याजक वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र आनी देवाचें दायज करून घेतलेलो लोक. काळोख आतावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाचीं उत्तीम कृत्यां तुमी गाजयचय म्हूण ताणें तुमकां विसल्यान. देवाचें उतार हें. देवाचे उडकार. हालेलुया, 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 हालेलुया.
हांवूंच वाट हांवूंच सत आनी हांवूंच जिवीत म्हणटा सोमी म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोण्याच्यानी बापाशी वचूंक जायना हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो सांजू हांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सोम्या त्या वेळी जेजून आपल्या शिसा लागीं म्हळें तुमी कळबळचे न्हय देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेरय विश्वास दवरा म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात नातलीं जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करताच हांव आसलोलो थंय तुमी आसच्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजें सवें आपोवन व्हरतलो हांव वेतां थंय वेची वाट तुमी जाणात तो मास्तवळ म्हणालो सोम्या तूं खंय वेताय तें आमी नेना तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी जेजून ताका जाप दिली हांवूच वाट सत आनी जिवीत म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना तुमी म्हाका वळखतात देखून म्हज्या बापाकी तुमी वळखतात पूण ह्या फुडें ताका तुमी वळखतात आनी ताका तुमी पळयला तोळ फिलिपान ताच्या लागीं म्हळें सोम्या आमकां बाप दाखय तितलेंच आमकां पुरो जेजू ताका म्हणालो फिलिपा इतलो काळ हांव तुमच्या सांगात आसोनी हांव कोण म्हूण तुका समजना मू जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला तशें आसता आमकां बाप दाखय म्हूण तुज्यान कशें म्हणयत हांव बापा सवें आसां आनी बाप म्हजें सवें आसा हें तूं सतमनिनाय हांव तुमच्या लागीं उलयतां तीं उतरां म्हजेच तकीन हांव उलयना बापूच म्हजे सवें रावन आपलीं कामां चलयता हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा म्हणून हांव सांगतां तें तुमी सतमना न्हय जाल्यार हीं कामां पळोवन पुणी सतमना सतच हांव तुमकां सांगतां जो कोण म्हाका सत मानता तो हांव करता तीं कामां करतलो तितलेंच न्हय ताच्याकी वर्तीं कामां करतलो कित्याक हांव बापा सरशीं वेतां देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता आयच्या पयल्या वाचपा विशयांत इल्लो नियाळ आमी करता कित्याक आमच्या जिणेक प्रॅक्टिकल थोड्यो संगती आसात जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपांत सकड वाचपांनी आसात जाल्यार पयल्या वाचपांत प्रॅक्टिकल संगती आजी करिजे जाल्लो ह्या दिसांनी करिजे जाल्लो आमच्या फिरगजेंत करिजे जाल्ल्यो त्यो संगती थंय आटापून आसात सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांनीच आपोस्तल 12 जण आनी ताचे सांगत आसले हेर शीस तांणी मेळोन कितें केलें तें आमच्या फिरगजेंत फिरगज गवळीक मंडळींत आनी फिरगजीच्या आर्थीक समितींत आनी हेर संघ संस्थांनी तें खरी जय जाल्लेंच घडीत आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां ताचो विवर दिला जाल्लें कितें इतलेंच सुरविली क्रिस्तांव परजा ते सांगता एकवटान माया मोगान जियेताले तितलें मात्र न्ही तांचें आसलें कितें आस्त बदीक तें सकड विकून आपोस्तलांच्या पांयां तळा हान्न घालताले ते मेळिल्ले पयशे आनी सकड आनी तांची आस्त म्हणलें कोणूच ताचेच म्हणलें लेखीनातलो बगार थंय आसल्यो वस्तू सकडांच्यो म्हणून लेखताले आनी त्या खातीर तांच्या गरजा प्रमाणे तांकां वांटून दिताले तशें जाल्ल्यान तांचे पैकी कोणूच गरजेवंत म्हणून नातुल्लो कसली एक अपुरबायेची एक संगत पळया तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणूच नातुल्लो कित्याक तांची आस्त एकल्या कडेन
50 एकरे आसता जाल्यार ती बी कोणान ताणें सांगाता घाली ह्या तांतूं कितें बेळ्ळें जाता तेंय हाडून ताणें हांगाच घालां. कोणा कडेन खाली 5 सेंट्स जागो आसा ताणेंय ताचें कितें आसा तें हाडून हांगाच घालां. आनी कोणा कडेन कांयच ना ताणेंय ताचे कडेन आसा म्हणलें इल्लें हाडून तें हांगाच घालां. आनी तशें ते वांटून घेताले. तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणूच नातलो. गरजेवंत म्हणलो कोणूच नातलो. आसलें सकड सांगाता समासोम वांटून घेताले. कोणाक ना ताका इल्लें चड दिताले. कोणा कडेन आसा ताका ते इल्लेशें उणें दिताले. अशें वांटून घेवन तांची जिणी चलताली. तें जावन आसलें एक कितें म्हणटालें आयडियल सिच्युएशन. या त्याच्या वर्तें सिच्युएशन आसूंकूच नजो. कित्याक म्हळ्यार हर एकलो ताचें म्हणलें आसलें सकड हाडून वांटून घेतालो. आज तें चिंतूंक आमकां साद ना जाल्यार आमी त्याच कितें म्हणटा ते त्याच गुंपाचे त्याच ग्रुपाचे मनीस जावन आसा जाल्यार 2000 वर्सां जाता आसतना जें कितें तांणी सुरवात केल्ली तें आमी सवकास विसरोवन सोडलां. आनी म्हजें आमचें म्हणलें मात्र आमी धरण काण गेलां. हें एक भविश्या आमच्या जिविताक कळंक हाडचो एक विशय. आनी तांचें वांटपण ह्या वांटेकरचें जिवीत पळोवन हेर सबार तांच्या मेळींत रिगताले. सुरूच्या दिसात सुमार 3000 लोक तांच्या मेळींत रिगलो. ताच्या उपरांत एक फावटी 5000 लोक मेळ्ळो. तांचे फावटी सुमार 1000 लोक मेळ्ळो. म्हळ्यार तांची जिणी पळयल्या उपरांत तांकां वगतसो बसोंक जायनातलें. तांणी सांगाता येवन हांचे सांगाताच जें आसलें जॉयन जाय जें आसलें तसलें जिवीत आदर्श जिवीत तांचें जावन आसलें. आनी तें सुरविल्या क्रिस्तांवांचें जिवीत. तशें आसतना कितें जालें थंयसर जुदेव आसले आनी तशेंच ग्रीक आसले. आनी जुदेव आनी ग्रीक ते उलयतल्या मदें तांणी इल्लेशी घुसपड तांच्या मोतींत उदेली. आमच्या विधवीक पळयनात, आमच्या गरजेवंतांक पळयनात. आमकां कितें जाय जें तें आमच्या मनशांक मेळना आनी एकल्याक मात्र मेळटा. त्या खातीर आमी कितें करचें म्हण कळना म्हणून दूर आयल्या आपोस्तलां कडेन. आपोस्तला कडेन दूर आयिल्लेंच तांणी चिंतूंक एक अवकाश काण गेलो. आनी तांणी चिंतलें सांगाता मेळोवन तांणी डिस्कस केलें. आनी सगळी सभा तांणी आपयली. आनी सगळी सभा आपोवन तांकां सांगलें आमी देवाच्या उतराक मान दिजय, देवाचें उतर प्रसार करीजय. तें आमचें काम. तें देगेन दवरून तुमच्या विधवीक ह्या खाणा वरवेची ह्या थसलेखनची वेवस्था पळोवंक आमकां जायना. कित्याक आमकां देवाचें उतर प्रगट करचें पयल्या स्थानार येता देखून आमी देवाचें उतर प्रगट करता. आनी त्या कामा खातीर आमी थोड्यांक विंचून काडया. आनी 7 जाणांक तांणी विंचून काडलें. तांचे पैकी स्तेफान एकलो. आनी उपरांत तांची नांवां दिल्यांत हांगासर. आनी ते त्या 7 जाणांक विंचून काडलेंच कितें केलें तांणी सांगाता मेळोवन मागणें केलें. विंचून काडलें मात्र न्हय, सांगाता मेळोवन मागणें केलें. मागणें केल्या उपरांत आपोस्तलांनी तांच्या माथ्यार हात दवरून मागले आनी तांकां त्या कामाक विंगड दवरले. तांचें तें काम पळोवंक ते मुखार सरले. आनी उपरांत तांची जिणी परत बऱ्या तरान चलोवंक लागली. तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणूच नातलो. पोरो थोड्या 1-2 हप्त्या आदीं म्हूण चिंता हांव आमच्या फिरगज गोवळीक मंडळीचे एक मिटींग आसलें आनी तातूंत आमकां लिसाम आसलें फिरगज मंडळीचें काम कितें आनी कोणाचें काम कितें, विगाराचें काम कितें, आर्थीक समितीचें काम कितें, फिरगज गोवळीक मंडळी म्हळ्यार कितें, तांचें काम कितें, हें सकड आमी थंयसर विवर ताचो आयकल्लो. पाद्राबो हांगा सेमिनरींतान आयिल्लो. आमकां ताणें एक बरीशी क्लास काण गेल्ली आनी तातूंत सविस्तार रितीन सांगलें कोणाचें काम कसलें म्हणून. गोवळीक मंडळीचें काम कसलें, पयशे विशयांत डिस्कस करचें गोवळीक मंडळीचें कामूच न्हय. तें काम आर्थीक समितीचें.
आर्थीक समितीन कितें करचें आमच्या फिरगजंत कितें योजना जावंक आसात ताचे आमी कशें ताका वट्टूक करचे पयशे कोणें कितें करचें तें आर्थीक समितीचें काम. गवळीक मंडळीचें काम गवळीक वावर तांचो. गवळीक वावर म्हळ्यार कितें, लितुर्जी म्हळ्यार कितें, दोतोन भुरग्यांक विविध संघ संस्थे कशें चलतात आनी कोणें कितें करी जंय गवळीक वावर कसलो, दुसरे आयोग कसले, तांणी कितें काम करचें हें सकळ तांचें जावन आसलें. देखून आमकां बस्तोपोटी आमच्या मोतींत आसा फिरगज गवळीक मंडळीचें काम पयशां विशांत विचारचें, ह्या जाकाक ह्या फिरगज फादरीक ताचे विशांत सवालां करचीं. तें मात्र तांचें वावर म्हणून चिंतलो पूण न्हय, तो वावर तांचो न्हयच न्ही, तो आर्थीक समितीचो वावर. आनी आर्थीक समितीन सांगात मेळोन पाद्राबान पयशे वट्टूक करचे न्ही. आर्थीक समितीन ते विचार विनिमय करूंक आसा, कोणें कितें करचें कशें करचें हें सकट आर्थीक समितीन तें करूंक आसा. गवळीक मंडळीन गवळीक वावर फिरगजंत कशें चलत जंय ताचे विशांत डिस्कस करूंक आसा. दुसरे आयोग कशें चलतात त्या आयोगांनी कितें करी जंय ताचे विशांत तांणी करूंक आसा. आनी आज आपोस्तलांनी तितलेंच केलें. सांगाता तें मेळ्ळें मिटिंगा पयलें, मिटिंगा पोवन तांणी सांगलें आमचो वावर जावन आसा, धर्मदुतांचो वावर जावन आसा, देवाचें उतर परगट करचो. ह्या जगाचें काम जावन आसा देवाचें उतर दिवचें, बीस वेटोवचें, साक्रामेंत वांटचे आनी तांची मागणी नोवेना हें सर करचें ह्या जगाचें काम. पयशे वट्टू करचें ह्या जगाचें काम न्हय. पयशे खंयचें करचें, खंय हाडचे, कोणाक कितें दिवचें तें ह्या जगाचें काम न्हय. तें आर्थीक समितीन ह्या जगा सांगाता मेळोवन करचें जाल्लें काम. मागीर दुसऱ्या आयोगांक तांचें काम आसता आनी तांचें काम बऱ्या तरेन करचें. तांचें वावर जावन आसा तांणी तो वावर करूंक आसा. तें सोडून पयशा विशांत फिरगज विगाराक सवाल करचे, तांचे सवालच न्हय, तांचें कामूच न्हय. आनी त्या खातीर दुसरे संघ संस्थे आसात, दुसरे आयोग आसात, तातूंत तांणी सांगाता मेळोन कोणें कितें करचें, कशें वेचें, खंयची वाट धरची, खंयच्या वाटेन चलचें हें सर्व तांणी करीत जाल्लें सांगात. आयच्या पयल्या वाचपांत सविस्तर रितीन आमी पळयलें कशें 12 जाणां धर्मदुतांनी शिसांची सगळी जमत आपोवन तांचे लागीं म्हळ्यार आमी देवाचें उतर परगट करचें खुशीक लोटून ह्या विशांत तकली तापोवची आमी समान. त्या खातीर तांणी पवित्र आत्म्यान आनी सतान भरलेल्या 7 जाणांक स्तेफनाक, फिलिपाक, प्रोकोराक, निकानोराक, तिमोनाक, फार्मेनाक आनी आंतियोकाच्या निकलांक 7 जाणांक ताणें विंचूर काडले. मागणें तांणी केलें सांगाता मेळोन तांचेर हात दवरून मागणें केलें, तांकां पवित्र आत्म्यान भरलें आनी तांणी कितें वावर करूंक आसा तें तांकां सांगून धाडलें. आनी त्या धर्मदुतांनी देवाचें उतर परगटचो वावर सुरू केलो. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आयच्या ह्या दिसा जेजून आमकां सांगलें, आमी आयकल्या हांवूच वाट सत आनी जिवीत. वाट ताणें आमकां दाखोवन दिल्या. ताच्या धर्मदुतांक ताणें वाट दाखोवन दिल्ली आनी त्या खातीर त्या वाटेन ते चलले. वाटेन चलोवन तांणी उरल्यांक सांगलें आमी धरची वाट ही, देखून आमकां ह्या वाटेन वचोंक सोडा आनी तुमकां हेर कामां खातीर कुमके खातीर हेर जाण आसात ते तुमकां सहाय करतले. आनी सतान आमी जिवोवंक जाय. त्या खातीर सतान कितें हांवें जिवोवंक जाय म्हळ्यार हांव फिरगज गवळीक मंडळीचो सांदो जालो जाल्यार गवळीक वावर म्हजें काम जावन आसतलें. म्हज्या आयोगांत दिल्लें कितें हांवें करूंक आसा तें हांवेंच करी जाय पडटलें, या म्हज्या त्या गुंपान करी जाय पडटलें. आनी तें जावन आसा सत आमच्या जिणेंत आमी पाळी जाय जाल्लें. आनी जिवीत हांवच जावन आसा, देखून तुमकां जिवीत दिता म्हज्या फाटल्यान या. तुमकां एक रूम तयार केला हांवें सर्गींच्या राजांत. तें तुमकां रूम मेळ जाल्यार तें तो जागो तुमकां मेळ जाल्यार तुमी हांगासर हांवें तुमकां दिल्लें काम बऱ्या तरान करूंक आसा. देखून जेजून सांगलें हांव जावन आसा वाट
हांव जावन आसां सत आनी हांव जावन आसां जिवीत म्हणून देखून त्यो संगती आमी मोतीत दवरया आनी आमचें कितें काम आसा तें बऱ्या तरेन करचें प्रयत्न करया. आनी त्या खातीर पेद्रून बरयल्ल्या पत्रांत दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयलें, तुमी विंचून काडलेली परजा. विंचून काडलेली म्हणल्या तक्षण एक उद्देश आसा विंचून काडच्याक. कित्याक विंचून काडलें आनी ताचो उद्देश तोच. आनी रायाळ याजकी वर्ग तुमी जावन आसा, तुमी सर्व राय जावन आसात, याजक जावन आसात, देवान विंचून काडलेली परजा तुमी जावन आसात. देखून आमी सर्व देवाची परजा, देवान विंचून काडलेले आमी, रायाळ कुळयेचे आमी आनी तशेंच याजकी वर्गाचे आमी सर्व आमी याजक जावन आसा. आनी आमकां हांगासर वॉल लायता आसतना पाद्राबान तेल आयिल्ल्यान सांगलें, जेजूक देवान आपलो राय प्रवादी म्हणून मागलो आनी तुकाय त्याच तेलान हांव मागतां. तशें म्हणटा आसतना तुका एक याजक, एक प्रवादी आनी एक राय तुका करता. देखून कितें सांगता त्या तांची कामां आसात ती करूंक देवान आमकां आपोवणें दिलां. त्या खातीर आमचें काम सोडून उरलें काम आमी माथ्यार व्हरून काडून आनी एकल्याक सवाल करचें सोडून आमचो वावर कितें आसा तो बऱ्या तरेन केलो जाल्यार ते सुरबिली क्रिस्तांव जिनी म्हजी आनी तुजी जातेली. तें एक्सेप्ट करूंक, तें स्वागत करूंक तूं तयार आसाय गे. त्रयेक देवा थंय आमचो विश्वास उचारून आमी सांगता म्हणया, एकाच देवाक सत म्हणटा, सर्वपदवीदार बाप तो, सर्गांनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार, आनी एका समयाक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा, देवाचो एकलोच पूत तो, सर काळा पूर्वी बापातान जल्मला, देवातान देव, उजवाडातान उजवाड, खऱ्या देवातान उपजलो खरो देव, तो देवातान जल्मला, ताका रोसूंक ना, बापाच्या स्तंभाचो, ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात, आमा मनशा बसोत आनी आमचे सोडणे बसोत, सरकारांत तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो, आनी आमचे बसोत पोन्स पिलाताकाल ताका खुर्सार मारलो, ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो, आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवन जालो, सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला, जिव्यांच्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो, आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना, आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा, ईश्वर आनी जीवदातार तो, बापा आनी पुता तावन नीप जाला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो, प्रवद्या वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूतावरीं स्थापलेले देव सभेक सत म्हणटा, पातकांच्या बक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्नानस्थान मानता, आनी मेल्ल्यांच्या पुनः जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाच्या भावा भयणीनो, हर एकल्याक आमकां क्रिस्ती परजेक आपआपलें काम देवान दिलां. कित्याक आमी देवान विंचून काडलेली परजा, रायाळ वर्ग, याजकी वर्ग आमी जावन आसा. तशें आसतना हर एकल्याक आमकां आमचें काम आसा तें बऱ्या तरेन करूंक देवाचोय मजत आमी मागया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी जेजू संवसाराच्या उजवाडाक लक्षिल्ल्यान वळखून क्रिस्ताचो उजवाड पेल्याक दिवच्या मिसावांत तांकां उर्बेवंत कर म्हणून मागता हांव. जवाब, बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या देशाचें आडळत चलोवच्या सर्व राजकीय मुखेल्यांनी सतानितीच्या, मोगाच्या आनी शांतीच्या वातावरणांत उजवाडाची भुरगीं जावंक, जियोंक प्रेरण दिवच्याक तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. पवित्र स्नाना वेळार आमकां मेळिल्लो उजवाड सदांच जळतो सांबाळूंक आनी आमच्या बऱ्या करण्या मुखांत्र तुज्या नांवांक महिमा दिवंक आमकां तुज्या कृपेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. जिवितान विविध समस्यांनी रेवोड घालून तशेंच मादक द्रव्या आनी हेर सामाजीक वायटाक बली जावन काळोख अनुभव करतल्या सर्वांक, प्रत्येक जावन सर भुरग्यांक सुटका लाभय. तुजेर तांणी भरोस दवर उजवाडा कुशीन मेटां काडूंक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. ह्यो क्रिस्ताच्या मेजा बोवारी हरी जाल्ल्या आमी समेजतानी
उजवाडान जिवन पेल्याक वाट दाखोवचे जळटे दिवे जावं तुजें प्रेरण लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गेंच्या आमच्या मोगाळ बापा, आमची मागणी तुजे समोर आमी दवरल्यांत. आमी तुज्या हिंडाच्यो शेळयो तुज्या पुतान आमकां वाट दाखयल्या, त्या वाटेन चलोवंक गरजेची कृपा आमकां लाभय. हे मागणें आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. घे बाबा हो फोड वावरासो पुरतामच्या मोगासो कालत्या काळजान उरत्या मोगान तुका आस भेटोवचो. बेदिनो हे आमचें बलिदान सर्पदुदरा देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सस्नाच्या देवा आमच्या बापा, तुज्या एकल्याच पुताक आमकां एकवटावन ताच्या याज्ञिकपणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय. देखून तुजे विंचलेले याज्ञिक परजेच्या हातांतली हे जेजूच्या मरण आनी पुनर्जिवंतपणाचें बलिदान खनवळ्यान मानून घे. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमची सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेश्वरात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पवित्र आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आमी तुका वाखणूंक फावो. हो काय दोनी तिसांनी आमच्या फायद्याचो. पूण अधिक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाखणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपून कांयक पावलो. देखून पास्काच्या संतोशान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी
जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेया आनी हांतलें पियेया, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासा करा. भावार्थाचो गोड परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता, तुझे पुनर्जीवन पोट आमी परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडारी सर्वणेची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या वगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जायकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव क्वार मरे देवाचे माये संगती, भगेवन जुजे तिचो पोती, भगेवंत धर्मदुतां, भगेवन जूत देव आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवकासाय आमकां दी. सर्गींचे बागाने आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां
तुझे उदार काकोतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटय. कित्याक स्वर्गीय पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येतायन राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी. पूण तुजे काकोतीन आमच्या आत्मेन रक्षण करून भलायकी आनी मोखात दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सर सुभागी. सुमया तुमचे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जिविताचो उजवाड संसाराचो सोमी जेजू म्हजो. दैविकानान पोसो अत्मितान भागोंचो एक मात्र स्रोत म्हजो. जेजू गोळ्या बऱ्या तितून जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका. जेजू गोळ्या बऱ्या तितून जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका. करें सत्करी वाट करें जिवीत आमचें, करें मीठ प्रत्वेचें. पुनर्जीवन पोनकीन आमच्या बरवशाचें देणे क्रिस्तायाचे. जेजू गोळ्या बऱ्या दितून जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका. जेजू गोळ्या बऱ्या दितून जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका. प्रार्थुया. सर्गेंच्या बापा, आमी तुजेशी पावोंक जेजू एकलोच आमची वाट.
खोटेपणाच्या काळोखांत आमी चलना जावंक तो एकलोच आमकां प्रकाशीत उजवाड आनी सत आनी ह्या संवसारांत तावन एकलोच तो आमचे मदें खरें जिवीत तर खंयच्याच बोळाक वा बुलोवण्याक लागून ही आमची एकच वाट आमी सोडूंक केदींच निर्मू नाका घुसपड गोंदळ मनांत वमतेल्या शिकोवण्या मदें हें आमचें एकच कडपा सारकें तीर सत घट धरूंक आमकां खुरपा दी आनी आमचें सगळ्या वरवीं आमोलीक तिरवें राखून म्हणजे जिवांत जेजूक आमचे भितर सांबाळूंक आतां आमकां आनी ससनाक जिवी आसूंक आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. भुरग्यांच्या वर्साक भुरग्यां खातीर मागणें सर्गींच्या मोगाळ बापा आमची भुरगीं बाळां देवाच्या राजाची फळां वो देही घेवन भुरग्यांचे वरस आचरण करूं आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका दिनवासता. तुज्या मोगा स्वानी कुरपेचो शिवो सर भुरग्यांचेर वत भुरग्यांनी जेजू परी तुका मनवालीं जावं आपल्या आवय बापाय विधेय जावंक मान दिवं आनी तांकां दुखयनाशें चलोवंक करपा लाभय प्रायतेगीत वाडटना शेगून आनी फुलोवं पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी फळांनी तांकां भर आत्मीक संगतींनी तांकां सोडसोडीत कर शिकपान बुदवण कर बरो फुडार तांकां लाभय कसल्याच वायटाक सांपडनाशें तांकां सांबाळून धर सरको बेसवेंचून काडूंक आनी धैर्यान मुखार सरोंक ताका करपा दी. बापा हरी एका आवय बापाय आपल्या भुरग्यांक मोगान स्विकार करूं आनी तांचेर आपली जबाबदारी शाणेपणी समजून पवित्र सभेच्या शिकवण्या प्रमाणे ल्हान व्हड करून तांकां जन्माय दी. बापा भुरग्यांक सदांच राख आनी सांबाळ तांच्या मुखल्यान तो राव आनी तांकां वाट दाखय तांच्या फाटल्यान तो राव आनी तांची जतन घे तांचे सवें तो राव आनी तांकां सांगात दी तांचे वयर तो राव आनी तांकां आशिर्वाद दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमीन. पात्रोन सांसुता देवा आमची पासत विनाती कर पात्रोन सांसुता देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रोन सांसुता देवा आमचे पासून विनाती कर. सांजुता देवाक मागणें ह्या संवसारीन जेजूचो सैरो आनी धर्म जावन आसल्या वगेवन जुता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सोय मेळ आनी सुरंदराचो मोवाळ मोग तूं जाणां जाल्लोय ताच्या सुडणीची सुवार्ता तुवें पयस आसल्या लोकांक गाजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्तम साक्षीच्या मरणाद्वारी सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक कश्ट अडचणी संपड निराशेच्या परिस्थितींत आसल्यांचो तूं केरीत शारोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरज हाड हांव तुज्या पुण्यक्षेत्राक फातीनेन आयलां. आमच्यो सर गरजो आमची सर ते साबां आमी सांजुदाक समर्पण दिवया. म्हज्या मोतीर काळोख हाडन म्हजो भावार्थ दंडांव पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपस्तलीक पदवेन पयस तोंडाय हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाच्या गुंडायेतावन हांव तुका उलो मारतां आशा संडल्यांक भरोसो दिवचें खेरीत देणे तुका देवान दिलां म्हज्या जिणेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची कोडसाण हांव तुका भेटयतां तुज्या मोवाळ मैपासी नांवा तेकीत तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसून व्हर हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोड दी अशें आमच्या सुम्या जेजूचें महिमवंत नांव तुजे मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं आमीन. सुम्याचे नांवी आमचो आदार ताणे रचला सर्गांनी संवसार सरस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया दयाळ सुम्या भोर तांच्या बुजोवन धरा तुजी मीत मेहनतले दयाळाय आमी मागता पिडे शिडेन कोश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानांत सांबाळून दीत एकामेका चूक समजून आनी मानाभेद पयस करून एकामेका काळजांतावन बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टावरूय सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण बगून दी
तूं दयाळ समी सदां तांचे सांगाता राव, तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन तुका अर्गां दिवन दीत, जो जियेता आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सरस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं, आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मैपासान आनी काकुतीन वागोवं, दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. आमेन. देवाचो एकलोच पोत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरपर्यंत आमचे सांगता आसा, तो तुमचे सोबे रावून तुमचें संरक्षण करूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावून तुमची राखण करूं. आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें, तो तुमचें तें आसचें सर वायट भस्मून उडोवं आनी तुमची जिणे आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आमेन. आनी सर पदवीदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबे सदांच आसो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नमन तुका, बोरवूस आमच्या माय मोयनाचे दुलोब्रांनी, छेणान तुझ्या लाभता माये. आबाशेकर आमकां देणे अत्मोराचे पापाविने, परतून आमी पडनाशे, हांच्या सारके जिंजी येशे. मोगाळ पुत्राचो वे अंकर मोरी, आशीर्वाद देव आमकां. सांज उरता देवा, बेगीन कुर्साचे कुरवेनीवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.